नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक गोंयांत काल साकून एक नवो वाद तयार जाला. तो म्हणजे ST लोकां खातीर तांचे राजकीय आरक्षण दिवपाची जी मागणी केल्ली तांकां उतर दिल्लें की हे आमचे ह्या लोकसभा इलेक्शनाचो कोड लागच्या पयलीं आमी डिलिमिटेशन आयोग नेमून ही प्रक्रिया फुडें करतात म्हणून. पूण काल एक नवो हे जाला. काल जे केंद्रीय मंत्रिमंडळान जो निर्णय घेतला तातूंत भितर तांणी एक नवें एक बील इंट्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तांणी ह्या बिलाच्या मार्फत हो प्रोसेस सगळो सुरू जातलो म्हणल्यार ताका आतां सद्याक जे ह्या आंदोलना खातीर ह्या रिजर्वेशना खातीर ताणें आंदोलन केल्लें तें मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या संस्थेन केल्लो आसा. आनी ह्या संघटनेचे अध्यक्ष जॉन बाब फेर्नांडीस आमचे बरोबर. जॉन येवकार तुका. जॉन एक्झॅक्टली कितें जालां? सी आतां आमी 5 फेब्रुवारीक असेंब्लीची मोर्चा व्हेलो. आमचें डेलिगेशन सीएमान आपयलें. आमची डेलिगेशना बरोबर ऑपोजिशन लिडर, आमचे STचे सगळे आमदार आनीक मिनिस्टर आशिल्ले, दुसरी पार्टीचे लिडर आशिल्ले, दुसरी पार्टीचे आमदार आशिल्ले. आनी त्या वेळार सीएमान आमकां स्पश्टपणे सांगिल्लें की आपूण 16 तारखेर ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटा मुखार वतलो, होम मिनिस्टर इम्प्रेस करतलो आनीक पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं आमचो जो रिजर्वेशनाचो मुद्दो आहा तो सोडयतलो म्हणून. पूण ते बाबतीन आजून कांय जालें दिसना. कित्याक ते उपरांत आमी मागीर सीएमाच्या सांगण्यानुसार आमी दिल्ली गेले. होम मिनिस्टर मेळ्ळे. होम मिनिस्टर आमकां पर्सनली सांगलें त्या दिसाक आमचे बरोबर सीएम आशिल्लो, ऑपोजिशन तांचो पार्टी प्रेजिडेंट आशिल्लो, आमचे सगळे मिनिस्टर आशिल्ले, आमचो आनी आमदार आशिल्ले आनीक आमचे उटाचे जावं आनी ऑर्गनायजेशन वांगडी आशिल्ले. ते दिसाक होम मिनिस्टर आमकां स्पश्ट सांगलां की कशे परिस्थितींत 28 तारखेर आपूण आमचो जो इशू आहा तो कॅबिनेटा मुखार पुटअप करतलो आनीक डिलिमिटेशन जें कमिशन जें नोटिफिकेशन काडपाक जाय तें आपूण काडटा म्हणून. पूण दुर्दैवान 28 तारखेर तांची कॅबिनेट मिटींग जाली नास म्हाका. पूण काल तरी कितें तरी कॅबिनेट मिटींग जाल्या आनी कितें तरी एकटेमी बील कितें तरी आमगेले कॅबिनेटा मुखार कितें तरी पुटअप केलां आनीक ते आतां खंय तरी आमकां रिजर्वेशन दिवपाची भाशा उलयतात. सीएम म्हणटा की हो जो प्रोसेस आसा तो तुमकां रिजर्वेशन दिवपा खातीर पोशक असो प्रोसेस. तो म्हणटा इतलें तुमी भिवपाची गरज ना. तुमकां सगळे हे हाजे फाटोफाट जो प्रोसेस आसा जातलो आनीक तुमकां तुमचें जें रिजर्वेशन मेळपाचें आसा तें मेळटलें. तुमी ओपोज कित्याक करता? सी आतां हे बिला प्रमाणे बील म्हणल्यार कायदो, बील म्हणल्यार कायदो न्ही. दीस इज जस्ट ड्राफ्ट. एक पेपर असो कॅबिनेटा मुखार पुटअप केला, कॅबिनेटान एप्रूव केला. आतां एक समज बील कॅबिनेट एप्रूव केलें म्हणून तें कायदो जायना. तो मागीर ताका रुल्स फ्रेम करपाक जाय, एक्ट तयार करपाक जाय, तें सिलेक्ट कमिटी मुखार धाडपाक जाय, सिलेक्ट कमिटी मुखार धाडून मागीर तें पार्लिमेंटान पुटअप करपाक जाय, मागीर ताका प्रेजिडंसी एसेंट दिवपाक जाय, मागीर तो काय जाता. म्हणटकीच आमकां हांगा स्कोप ना. आतां तें कितले वर्सान तें आतां तेंचो सरकार येतलो म्हणून कितें गॅरंटी आहा? आतां नेक्स्ट टायम तांचो सरकार येतलो गॅरंटी कितें आहा? हें बील ते कन्सिडर करतलो म्हणून कितें गॅरंटी आहा? देर इज नो स्कोप फॉर अस. हाजे पयलीं अशेंच जाल्लें, काँग्रेसीन केल्लें आनी कन्सिडर करनाशिल्लें. तें फॉलो सी आतां ऑर्डिनन्स समज काडिल्लें आतां तें आमचें एक्ट पळय हो बील पळय म्हणटात. 13 ऑर्डिनन्स काडिल्लें सी ऑर्डिनन्स काडिल्लें तें लॅफ्ट जालें. सी आतां हेम समज आतां आजूनय सरकाराक टायम आसा. दे कॅन इंट्रोड्यूस ऑर्डिनन्स ऑर नोटिफाय डिलिमिटेशन कमिशन. आतां ऑर्डिनन्स समज काडलें जाल्यार तुगेलें इट इज वॅलिड फॉर 6 months. एक कायदो तो मागीर तें कितें कॅन प्लेस बिफोर द पार्लिमेंट आनी हें करपा जाता. पूण हांगा ऑर्डिनन्स काडिल्लो ना, नोटिफिकेशन काडिल्लो ना. दीस इज जस्ट अ बील आमकां मिसगायड करपा खातीर. आनी ह्या बिला प्रमाणे आमकां रिजर्वेशन मेळपाची शक्यताय सामकी कमी. एखादे ते तांचे जे हे आहात न्ही आमगेले तेंगेले पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात तेमकां एखाद मिसगायड करीत. पूण प्रत्यक्षांत आमकां ह्या बिला प्रमाणे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक शकना. कित्याक बील टॉक्स अबाउट रिएडजस्टमेंट. वी आर नॉट आस्किंग फॉर रिएडजस्टमेंट. आनी रिएडजस्टमेंट आमकां गोंया लागूंक जायना कित्याक आमकां गोंया रिजर्वेशन दिल्लें आसा. रिजर्वेशन दिल्लें ना. दे टॉक्स अबाउट सेक्शन 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 170 आमकां लागू जायना गोंयाक.
170 स्पीक्स ऑफ वेन देर कॉन्स्टिट्युएन्सी 60 to 500 आमी 40 आसात. मागीर वी फॉल इन द स्पेशल कॅटेगरी. स्पेशल कॅटेगरी गोवा. आनी दीस इज जस्ट टू मिसगायड द पीपल, मिसगायड द ST पीपल आनी आपल्या खंय तरी साधन घेवपा खातीर. जो तुम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तर तुम्ही हे केल्लें की 2013 जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान हें नोटिफिकेशन काडिल्लें. पूण त्या वेळार ह्या नोटिफिकेशनाक गोंयांत कित्याक लागू जावना? नोटिफिकेशन काडली तें सरकारान गोंयच्या सरकारान फॉलोअप करना जावन तें लॅप्स जालें. मागीर BJP सरकार आशिल्लें, पारेकर आशिल्लो तेन्ना फॉलोअप करपाक जाय आशिल्लें सरकारान. आफ्टर 6 months ऑर्डिनन्स म्हणटा लॅफ्ट जाता न्ही, पूण फॉलोअप करना जावन एक लॅफ्ट जालें. मुद्दाम केन्ना काय जावपाक शकता कदाचित. कित्याक आतां आमी लास्ट 2 years आमी सामकें प्रत्यक्षान वयसू परसू करीत आसात. दिसून आयलां की हांकां पॉलिटिकल वील ना, फक्त खंय तरी घालोवपाचें आनी आपलें सदपाचें. जे तरेन 2011 ताणें उटा घेवन आमच्या कांय लिडरांक घेवन आंदोलन केलें बाळ्ळी आनी आपलें साधन घेतलें, ताचो हो एक हें आसपाक शकता तेंची स्ट्रॅटजी. पूण ST समाजाक खंय तरी घटनेन कायद्यान जें मेळटात तें पसून दिवपाक अधिकार ना. उटाक घेवन BJPन आपलो फायदो करून घेतलो म्हणून. बरोबर. सारको फॉर्म आहा हाजेर. बरोबर आसा, फॉर्म आसा. कसो आतां ज्या लोकांनी फुडाकार घेतिल्लो बाळ्ळे आंदोलनाक ते वेर एफिलेट टू BJP. आनीक हांव जे आशिल्लो तेन्ना आनीक सगळे जे हें पळयताले ते थिंग BJP फुडारी आशिल्ले. प्रकाश वेळीप BJPचो फुडारी तेन्ना, आमगे रमेश तळवळकर BJP, मे गांवकर BJP फुडारी. मागीर सगळे आनी फुडारी आशिल्ले थिंगा. दे हॅव टेकन द लीड. सो म्हणटकीच नरेश सावयकर पसून आशिल्लो. नोन सावयकर आय थिंक चार्जशीट हॅज बीन फायल अगेन्स्ट हिम ऑल्सो. म्हणजे तांणी लीड घेतिल्ली. आनी मागीर जेन्ना आपली सरकार सत्तेर आयलें तेन्ना ह्या लोकांनी वारा चडले. 2012 ते 17 आयले, 12 परतून आनी मागीर 17 आयले, 17 आयले, 17 येवन परतून मागीर 22 आयले. पूण कांय हेजेर मदूं कांय तोडगो कांय काडला. म्हणटकीच यूज एंड थ्रो इज द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हे तूं म्हणटा पर्रीकार तेन्ना साकून स्टार्ट जाला. सर्टनली. आतां 12 ते 17 आयले. आतां समज 12-17 समज आयले तेन्ना समज कित्याक 13 नोटिफिकेशन काडिल्लें सरकारान. सेंट्रल गव्हर्मेंटान UPA गव्हर्मेंट आसतना 13 नोटिफिकेशन काडिल्लें ऑर्डिनन्स समज फॉलो केलें जाल्यार परसू केलें जाल्यार दुसरी स्टेटीन करून घेतलें आपल्या गेलें, UPन करून घेतलें, दुसरी स्टेटीन करून घेतलें, पूण गोंयान करूं ना. म्हणटकीच अशें दिसून येता की गोंय जे सरकार गोंयचें सरकार आहा तांकां पॉलिटिकल वील ना ह्या लोकांक तांचो घटनेन दिल्लो अधिकार दिवपा खातीर. पण आतां जशें आंदोलन जाल्लें तशें 2013 तुमी कित्याक असो वॉर्नेट लायलो नाशिल्लो? कितें जालें तेन्ना? खंय केन्ना म्हणटा तुमी? 2013 जेन्ना नोटिफिकेशन भायर काडलें तेन्ना गोंयांत नोटिफिकेशन लागचें हाजे खातीर तो नेट लावपाक जाय तो तेन्ना कित्याक? आमी बियर आतां तेन्ना आमी भुरगीं न्ही, तेन्ना म्हणल्यार लिडर न्ही. जे आमचे प्रॉमिनंट लिडर आशिल्ले तेन्ना तेमी जे जाणकार आशिल्ले तेमी करपाक जाय आशिल्लें. आतां कोणाक दोश कोणाक दिवप? खंयचे लिडर? आतां इवन नो, इट इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑल्सो. एट दॅट टायम प्रकाश वेळीप हो आमचो तवडकार, देन वासुदेव मेंगांवकर, दे वर इन द पार्ट. पूण आतां लिडरां बरोबर गव्हर्मेंटाक जबाबदारी आसता. गव्हर्मेंटान तेमी गव्हर्मेंटाक खंय तरी फॉलोअप करपाक आशिल्लें, गव्हर्मेंटाक जागोवपा आशिल्लो आनी करून घेवपाक जाय आशिल्लें. तें जालें ना. तेन्ना समज जाल्लें जाल्यार तडे पावता लागतालो प्रश्न. जॉन, हे आतां तुमी ह्या विशयाचेर एक व्हडलें आंदोलन केलें, मडगांव एक सभा घेतली. सामकें म्हणल्यार हांकां गव्हर्मेंटाक आमचे तुमचे हाजे तुमकां गंभीरपणान ते घेनाशिल्ले त्या सभेचे दीस साकून घेवचें पडलें. पूण आतां अशें जालां की तुमचो एक ग्रूप तुमचे बरोबर ना काय दिसता पळोवपाक. आतां सद्याक रुपेश वेळीप आसता जे थंय हांगा ते आमचे पणजे उपोशण चालू आसा, तुमचे हांगा ह्या वर्सान प्रेस कॉन्फरन्सीस चालू आसात. कितें जालें तुमचे भितर कितें फूट पडलें आतां? फूट पडपा प्रश्न मुद्दो जे दोगांनी पळय ते उपोशण करतात वा आमी प्रेस एकूच मुद्द्या खातीर. हिंगाच कितलें आतां प्रॉमिनंट लिडरांक कांय तरी सुपरफास्ट येवचें अशें दिसता. तशें मतभेद तशें कांय ना. ते रिजर्वेशन मेळचें म्हूण झगडटात, आमी रिजर्वेशन मेळचें म्हूण झगडटात. ना पूण हातूंत तुमकां फोर्स डिवायड जाता? ना, फोर्स डिवायड म्हणजे जाय तेन्ना एकठांय येतले न्ही.
जायत्या एकठांय आसाच न्ही आमी फूट आमचे मदीं नाच मुद्दो एक ना पूण तो म्हणटालो की डायरेक्ट ऑर्डिनन्स काडून नोटिफिकेशन काडचें सी डायरेक्ट ऑर्डिनन्स नोटिफिकेशन काडचे बसी कायदे बसपा जाय न्ही जें हांव समज सुशांता कडेन कितें मागता तें सुशांत कडेन बसना कायद्यान बसना जाल्यार सुशांत दितलो कसो कायद्याक जर बसना मागणी कशी आयली आतां ते आतां खंयच्या आदाराचेर मागता म्हाका खबर ना कायद्या समज आतां आमचें मत अशें जें आमकां दिवपा जाय तें सरकारान दिवचें पूण दिता आसतना कांय लिटिगेशना स्कोप दवरची न्ही अशें आमचें मत डायरेक्ट समज नोटिफिकेशन समज काडलें आनी तें घटने बसना जाल्यार तें स्कोप फॉर लिटिगेशन समज जालें जाल्यार आमच्या पदरां पडपा तें आनी डिले जायत रावतलें आतां जे लोक डायरेक्ट नोटिफिकेशन मागतात ते खंयचे कायद्या खाल मागतात तें डिस्कस केल्यार बरें जातलें सो दॅट वी ऑल्सो गेट इनलायटन तुमकां कांय हें करूंक ना कितें तुमची जेन्ना कोर कमिटीची मिटींग जाल्यार ही इज पार्ट ऑफ युअर कोर कमिटी बरोबर तुमचे आतां हो केन्ना डिस्कसच जावना ना आमी वेगवेगळे एंगलांतल्यान डिस्कस केलां पूण हाजेर केन्ना डिस्कस करूं ना आमी कित्याक आमकां ऑलमोस्ट कांय प्रमाण कायद्या ज्ञान आसा म्हणटकीच जें कायद्यान बसना तें मागपाक शकनात न्ही जॉन असं तुजो एकंदर रोग पळयल्यार अशें दिसता की BJPक रायट फ्रॉम 2013 साकून म्हणटा आतां बसून म्हणजे जवळपास कितली जाली आतां 10-11 वर्सां जालीं तुमकां फकत अशें गोंधळाकच दवरपाक जाय तुमचो फायदो जाल्यार घेवपाचो ना आनी तुमचो व्हडलो अशें कित्याक लागून करता दिसता तुका कित्याक नाका तांकां एसटीक रिजर्व दिवपाचें अशें सी तेमको इतलेंच की दे डोंट वॉन्ट अस टू बी पॉलिटिकली पावरफूल आनी दुसरी गजाल एखादी दे टेक अस फॉर ग्रांटेड हे मरे कितें करतले एसटी आपलें कितें करपा जाता आमी आपूण मिसगायड करता तशें मिसगायड जायत रावतले आनी वोट मारतले हे ते भ्रमा एखादे आसपाक शकतात आनी तेका लागून अशें बी कितें करपाक शकतात अशी ते असली भाशा उलयता दिसता म्हाका ना पूण तुमचो एक तुमच्याच आंदोलनांतलो एक सामको खडेगाठ लिडर तांचे त्या सरकाराक आसा तेयी कांय परस्यू करना सी आतां हांव सांगता न्हू एक रमेश आसा आनी एक गोविंद गावडे आसा सी हांव तुमकां आतां कॅटेगरीक स्टेटमेंट करता जें बाळ्ळी जें आंदोलन केल्लें वीच वॉज सपोर्टेड बाय BJP ऑर द दॅन रुलींग पार्टी तें समाजा खातीर न्ही तें इतल्या खातीर केल्लें की एक सरकारा उडोवन दुसरी सरकार सत्तेर हाडपा खातीर आनी तातूंतल्यान ज्या लिडरान लीड घेतिल्ली ताणें आपली पळ बसपा खातीर समाजा खातीर समज खऱ्या अर्थान केल्लें जाल्यार जो मेरेन समाजाचे जे डिमांड घेवन एजिटेशन मुखार व्हेल्लें तें जो मेरेन तें डिमांड फुलफील जायना तो मेरेन तें एजिटेशन चालूच आशिल्लें पूण आजुनूय जे डिमांडा खातीर एजिटेशन केल्लें बार डिमांडा म्हणटा तेमी घेवन गेले ते मेजर डिमांड आहा ते आजून ऑलमोस्ट 7 ते 8 डिमांड आजून फुलफील जाल ना तरीक आसतना तूं डायरेक्ट एक आरोप केला आनी हो आरोप डायरेक्ट वता खंय एक तेन्नाचे मेन लिडर म्हणटा एक आमचो रमेश तावडकर आनी दुसरो गोविंद गावडे आज एकलो तो आज सभापती आसा दुसरो मंत्री आसा त्या सरकारात तो म्हणटा ताणें आपल्यालो फायदो करून घेवपा खातीर समाजाचो वापर करून घेतलो अशें म्हणपाचें सडनली नाल्यार समाजा समज पडून गेल्ली आशिल्ली जाल्यार आतां समाजा लागून आयज समाजा हें जायना कितें फुलफील जायना डिमांड आंदोलन चालू उरता आशिल्लें असेंब्ली बोवाळ जाता आशिल्लो आमकां रस्त्यार येवपा पडना आशिल्लें आमकां 5 तारीख रस्त्यार येवचें पडलें हांगा की मडगांव आमकां 25 मे सभा घेवची पडली मागीर 15 नोव्हेंबराक 2013 आमकां आझाद मैदानाचेर मिटींग घेवची पडली 5 फेब्रुवारीक आमकां मोर्चा काडचो पडलो आमी पडले बेकार पडना ह्या लोकांक समज एसेंब्ली समज आवाज काडिल्लो बाबा तुमी समज आमगे करना जाल्यार आपूण रिजायन जाता आपूण एक मिनिस्टर जाय आपूण एक स्पिकर जाय आपूण कापसात तरी आमकां केन्ना उलयता तरी ह्या खातीर ना फटयले कोणा BJPन फटयले काय तुमच्या लिडरान सी हांवें तुमकां पयलीं सांगिलां जें आंदोलन केल्लें तें स्वार्था खातीर एक सरकाराक उडोवन दुसऱ्या सरकाराक सत्तेर हाडपा खातीर आनी तातूंतले आपले पळ बांदपा खातीर समाजा खातीर न्ही आतां हो जो इश्यू आसा तो पयल्या दिसता तुका की तुमी आतां परत हें केला की ऑर्डिनन्स काडचें डिलिमिटेशन कमिशन आसा तें नोटिफाय करचें आनी अजुनूय एक म्हाका दिसता एक 5-6 दीस तरी आसात ताजे कडेन आनी इट्स नॉट व्हडलें कांय न्ही परत एक कॅबिनेट आपोवपाचें आनी तो डिसिजन घेवपाचो तुका गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट आतां जर सगळो मूड पळयलो जाल्यार करतलाच दिसता तुका सी लेट अस सी आमी करची दिसता आतां विश्वास आसा पॉलिटिकल विश्वास आसा करतलो म्हणून पॉलिटिकल वील आसल्यार जावपाक शकता आसा काय म्हणटा तुका दिसता आसा सी आमी तांचेर विश्वास दवरिल्लो
जेन्ना आमकां शाह अमित शाह मुखार मिटींग जाल्ली तेन्ना आमकां दिसलें की आमच्या पत्रांक कितें पडटा म्हणून, पूण दिसता की आतां हांगा खंय तरी वी हॅव लॉस्ट द फेथ. एज ऑन डेट वी हॅव लॉस्ट द फेथ. लेट अस सी एटलीस्ट आनी 10 दीस तरी उरले आनी पळया मार कितें करता तें. आमी केन्ना इतल्या कितें डिस्कस करले. लेट द कोड कम इन टू फोर्स वील सी. ओके ना पूण हे तुमी हाज्या पयलीं एक थंय आमच्या मडगांव जी सभा जाल्ली तातूंत भितर तुमी एक तातूंत ठराव घेतिल्लो जर जालें ना जाल्यार वी वील बॉयकॉट द इलेक्शन. सडनली अप टू दॅट लेवल यू वील टेक द स्टेप्स काय म्हणटा. सी आमी तेच घेतले काय अशें म्हणटा हांव तुका तेच घेतलेच काय म्हणना, बट अप टू दॅट लेवल आर यू रेडी टू. सी आमी तशें डिसिजन घेतिल्लें. आतां आमी जें कितें समाजा बऱ्याक कितें पडटलें तें डिसिजन नक्की घेतलें आनीक तें डिसिजन घेतलें ते डिसिजनांतल्यान समाजाक कितें तरी पदरां पडटलें अशें आमचें धोरण आसतलें. ना इतलें इट इज अप टू दॅट एक्सटेंट काय म्हणटा. इवन जर गरज पडल्यार बॉयकॉटूय करपाक ह्या लेवला पर्यंत आसतलें. सी बॉयकॉट आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलां बॉयकॉट करपाचें. ऑलरेडी डिसिजन घेतलां. आतां कोणा बॉयकॉट करपाचें मागीर पळोवच पडटलें आमकां. वेदर कास्टींग वोट बॉयकॉट करपाचें वो आनी कोणा बॉयकॉट करपाचें वो कोणा बूथ शिकोवपाचें तें बी पळोवच पडटा न्ही. दॅट स्टेट वी हॅव टू चॉक आउट आनीक एक चलनां दिवन मुखार वचपाचें. सो ही आमी हांगा चर्चा हांगाच थांबयतात. पूण जॉनान कामाक जाता एक हिंट मारला. बुद्ध कोणाक शिकोवपाचें तें आतां पळोवचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता हे सगळे आंदोलनाक जॉनान आतां जें कितें सांगलां तोच इज द क्रक्स ऑफ द मॅटर अशें दिसता म्हाका. आनीक हे फुडें आतां अशें दिसता की BJPन हे कितें हालोवपाचो असो प्रयत्न केला. पूण म्हाका ज्या तरेन जे लोकां कडल्यान हे मेळटा त्या प्रमाणे हे पालोवचें ना. कारण हे आनीक ते भडकतले अशें दिसता. म्हाका एकच अशें सगळे लोक मागतात की सद्याक तांचे संघटने भितर 2 फॅक्शन जाल्यात. ती 2 फॅक्शन जावन आसतना एक कडेन येवचें आनी एकवटान हो लढो जर दिलो जाल्यार ह्या लढ्याक आनीक फोर्स मेळटलो अशें लोकांचो एक समज आसा. तें जातलें काय जावचें ना हें ते दोनूय तुमच्या लिडरांचेर अवलंबून आसतलें. पूण जावचें अशें लोकांक दिसता. सो तशी जावची अशी इच्छा आमचीय आसता. कारण एक हो फकत एक समाजाचो हें न्ही, हो सामाजीक न्याय दिवपाचो हो एक मुद्दो. सो ताका लागून हो मुद्दो फुडें वचप तितलोच गरजेचो आसा. ह्या ताजेर ही आमची चर्चा थांबयतात. जॉन तूं आयलो आनीक तुवें तुजी मतां सामकें स्पश्टपणान हांगा मांडली. ताका लागून तुका देव बरें करूं. आनी आमचे जे कोण सगळे पळयतात तांकांय सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.